नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। खण बंदीक लागून गोंयकारांची चवथ शळोवपाची शक्यताय। बोल्सान पैसे नाशिल्ल्यान खण वाठारांतले लोक खरेदी करपाक जाता फाटी फुडें, बाजार रिकामे। गोंयांतली मायनिंग बंदी काडपा खातीर केंद्रीय खण आनी कायदो मंत्रालयाची खासा बसका। सर्वोच्च न्यायालयाक बंदी काडपाक पटोवन दिवपाक रणनीती। गोंयांतल्या म्हत्वाच्या कदंबा बस स्टँडाची अवतिकाय। कोयर उडोवपाक पेटयो नात, बुरशे टॉयलेट, फोंडकुलांनी भरिल्ले रस्ते, गोंयकार काडटात हाल, खासा रिपोर्ट। मुंबईचे पत्रकार चलयेचेर सामुहीक बलात्काराचे केशीन 5 आरोपींक अटक। 5व्या आरोपीक मुंबई पुलिसांनी धरलो दिल्ली, 30 मेरेन रिमांड। आणि पणजे महासभे उपरांत खणी सुरू केल्यो ना जाल्यार केंद्र सरकाराची गोंयची ऑफिसां चलपाक दिवचे ना, मायनिंग पीपल्स फ्रंटाची फोंड्या सभेन शिटकावणी। खबरो विस्तारान। चवथ ही गोंयकारांची सगळ्यांत व्हडली परब। गणपती बाप्पा घरांत येता तेन्ना भुरग्यां सयत सगळ्यांकूच उमेद जाता। मात खणी बंद पडिल्ल्यान खण वाठारांत रावपी लोकांची उमेदच ना जाल्या। फाटले वर्सभर मायनिंग नाशिल्ल्यान लोकांच्या बोल्सांत पयशेय नात आनी उत्सवाच्या मुडांत वचपाची तांकय ना। ताचो परिणाम चवथीचे खरेदीचेर जाला। कुडचडे बाजार रिकामो पडला। पळयात मयूर नायकाचो खासा रिपोर्ट। चवथ आतां 15 दिसांर पावल्या। चित्रशाळांनी गणपती पावल्यात। पसरकारांनी बँकाकडल्यान रिणां घेवन म्हाल हाडला। मात बाजारांत लोकूच ना अशी गत कुडचडे बाजाराची जाल्या। मायनी बंद पडिल्ल्यान लोकांची बोल्सां रिती आसात। लोकांची उमेदूच ना जाल्या अशें वेपारी म्हणटात। खाणबंदीचो भरपूर फरक बाजारांत बसलेले आसा। पळोवपाक गेल्यार आमकां मागीर काल चिन्ह बरीच लागना। हेजे पयलीं आमी मंदी म्हणटा ती आमकां खबर नासली। कंटिन्यू आमकां चालू आसलें, गिरायक चालू आसतालें, आमकां कांयच कळनासलें, दूख लागनासलें। आमकां आमी वेपार हाडून भरताले, रीण काडून बोम्बेच्यान म्हाल हाडटाले, सेल करताले, म्हणून ती परिस्थिती ना। सद्या सेल काय ना दवरलो। सद्या सेल लोक हांगासर मायनीचे कोण ना, ते तुका लॉस भायर गेलो ते तुका हांगा पुसताले पळय ते सद्या ना। ताका लागून मातसो सेल कमी आसा। ह्या आदीं चवथी खातीर लोक 3 ड्रेस घेताले, मात आतां सगळ्यांकूच वायट दीस आयल्यात अशें दिक्षांती वस्त म्हणटा। पोरू चल बरें आसलें, सामकेंच कमी अशें ना, पूण अंदू सामकेंच लोकांनी रीण काडल्या, लोन काडला, ते म्हाल हाडून दुकानां भरल्या, म्हटल्यार बाजारांतूच लोक ना। लोक पयलीं 4-5 ड्रेस अशे वांगडा व्हरताले, पण आतां एक घेवपाक ते लोक मुखार सरनात। लोक अशे बॉल आनी व्हडलो पेंट डिस्टंबर आनी व्हरताले। आतां ह्या दिसा कांयच ना, बंद दीस जाले। कित्याक लागून अशें म्हणटा तुमी? मायनिंग इफेक्टा लागून सगळे थंड सगळे न्हू। खणी बंद पडिल्ल्यान कुडचडे बाजारांतल्या वेपाऱ्यांक सध्या मूस मारपाचे पडटात अशी खंत सिद्धार्थ वस्तान उक्तायली। बाजार सामको थंड चल्लो सामको। पयलीं एक 15 दिसां म्हळ्यार चवथ हांगा बाजारांत भरताले लोक, गिरायक आसताले, कोणूय ना बाजारांत मूस बसून आमी आतां न्हिदी काडटा हांगा बाजारांत। पोर तरी बरो आशिल्लो, पळय 80% हाडलेलो, अंदू काय 40% पसून ना, कांयच ना बाजारांत लोकूच ना बाजारांत। चवथ बगले का न्हू म्हणून बेश्टेन दवरले आंकलो ते ना अंदू नवी बी हाडल्या तुमी? ना ना, कितें जालें? नवी हाडलें, पोरूंचे खपलो ना, ताका लागून हाडूं ना। कुडचडेच्यान मयूर नायक। गोंयांतली खणबंदी काडपाक योग्य मुद्दे घेवन सर्वोच्च न्यायालया मुखार वचपा खातीर केंद्रीय खण मंत्रालय आनी कायदो मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची खासा बसका जाली। अर्थवेवस्थेची परिस्थिती सुदारपा खातीर सरकार खण उद्देग परतून व्हडा प्रमाणात सुरू करपाक सोदता। केंद्रीय अर्थमंत्र्यान तशे संकेत दिल्या उपरांत संबंधीत मंत्रालयांनी सर्वोच्च न्यायालयांत वचपाचें थारायलां। देशाची अर्थवेवस्था दिसान दीस हाताभायर वचत आसा। रुपयाचें मोल पडत आसा, निर्यातय जाग्यार येना। अर्थवेवस्था सावरतली जाल्यार केंद्र सरकाराक गोंयचो खण उद्देग सुरू करपा शिवाय पर्याय ना अशें दिसता। ताका लागून खण उद्देग सुरू करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयाक पटोवन दिवपाचे दिशेन यत्न सुरू आसात अशें दिल्लींतली सुत्रां सांगतात। केंद्राची पावलां। केंद्रीय कायदो आनी खण मंत्रालयाची बसका। सर्वोच्च न्यायालयान वचपाचें थारायलां। गोंयांतली खणबंदी काडपाची करतले मागणी। निर्यात वाडोवपा खातीर खणबंदी काडप गरजेचें। गोंयांतल्या खणबंदीक आतां वर्स जालें।
राज्यात सुमार 6 मिलियन टन मीन काडिल्ले आसा, पूण निर्यात बंदीक लागून ते तशेंच पडून आसा. मिनाच्या निर्यातींतल्यान मेळपी येणावळीक लागून देशाची अर्थवेवस्था सावरप शक्य आसा. रुपयाचें मोल पडत आशिल्ल्यान केंद्र सरकारान कांय यत्न करपाचें थारायलां. केंद्राचे यत्न: कायदेशीर खणींक नव्यान पर्यावरणाची मान्यताय दिवप, NBWL खाला वेगान मान्यताय दिवप, बेकायदेशीरपणांचेर नदर दवरपाक योग्य यंत्रणा, टप्प्याटप्प्यान बेकायदेशीरपणांची चवकशी. कर्नाटकांतल्यो खणी परतून सुरू करचे पयलीं केंद्रीय खण मंत्रालयान कायदो मंत्रालयान अशीच चर्चा केल्ली. ते उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान खणी सुरू करपाचे निर्देश दिल्ले. गोंयांतल्यो खणी सुरू करतले जाल्यार न्यायालया मुखार योग्य मुद्दे मांडप गरजेचे. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बहुतेक गोंयकारांक कदंबा बस स्टँडावेल्यान प्रवास करचोच पडटा. मात कदंबाचे हे तालुको हेडक्वॉर्टर्साची परिस्थिती पळयल्यार वीट येता. चडशे कडेन कोयर उडोवपाक पिपानात, बुरशे टॉयलेट, पावलां कणकणी फोंडकुलां पडून रस्त्यांची जाळी जाल्या. पळयात कदंबा बसी भशेनच कंडम जाल्ले कदंबा बस स्टँडाच्या अवतिकायेचेर खासा रिपोर्ट. हजारांनी गोंयकार दिसपट्टे बसींनी यो वच करतात. प्रवाशांक कितलींशींच वरां बस स्टँडार रावचें पडटा. कदंबा बस स्टँडाची दशा पळोवन तुमी बेजार जाल्यात? राजधानी पणजी, मडगांव, म्हापशा आनी वास्को ह्या शारांतल्या कदंबा बस स्टँडांचो प्रुडंटान नियाळ घेतलो. ह्या बस स्टँडांची परिस्थिती पळोवपा सारकी ना. सगळ्यान पयलीं पळयात पणजेंतलो बस स्टँड. गोंयच्या राजधानींतलो बस स्टँड सामक्या वायट स्थितीन आसा. दर दिसा हजारांनी प्रवाशी तशेंच पर्यटक ह्या बस स्टँडार यो वच करतात. पूण बस स्टँडाचेर पुराय दुर्लक्ष केलां. मातय नितळ ना. सगळे कडेन कोयर पडला. रस्त्यांची तर सामकी वायट दशा. बस स्टँडार बरें अशें कांयच दिसना. वचत थंय चारय वटेन सगळ्याक हांगा उदक ब्लॉक जावन उरता. रोड हांगा येता थंय लोक पास जाता पळय हेवटेच्यान शेडी भितर थंय उदक भरलेलें आहा. लोकांचेर गाडी येता फास्ट फास्ट करून उसळटा. आतां पळयात मडगांवचो बस स्टँड. ह्या बस स्टँडार वेगळें कांय ना, तीच परिस्थिती. बस स्टँड बांदिल्ल्या सावन ताची दुरुस्ती जावंक ना. KTC बस स्टँडार बुन्यादी फातर बसयल्लो, मात ताचें काम सुरू पसून जावंक ना. ते डिपेंड गव्हर्मेंट कितें कोत्ता सद्या तो काँग्रेसान घायल्लो आनी तो BJP येयल्या. कोण कितें कोत्ता कोण जाणा. आनी केदो जाता तो जाल म्हणटरी जाल म्हणपाचो. म्हापशा बस स्टँडार वचपी लोकांकय खूब त्रास सोंसचे पडटा. लोक रस्त्यार शौचालय करतात. ताका लागून सगळी कडेन घाण पसरल्या. आणि इथे लाईट पेटत नाही. रात्रीच्या वेळेला हे सगळं मुतण्याचं ठिकाण झालेलं आहे. घाण जाल्ली आसा. सगळ्यांक मार्केटान वचपाक बसींनी चडपाक त्रास जाता. आनी आमच्या इतलेंच म्हणणें आहा की गव्हर्मेंट मातसो लक्ष घालपाचो आनी हेका मातशें पळोवपाचें. बस स्टँडार नितळ टॉयलेट ना. तरी पूण ह्या टॉयलेटीचो वापर करूंक पयशे दिवचे पडटात. मेंटेनेंस कोण करता इसको? मेंटेनेंस करता है मेरा सेठ. वास्को बस स्टँडाचो दिसपट्टो वापर करपी आनी पसरकार बस स्टँडाची अवतिकाय पळोवन तिडकल्यात. हें सच्चेच जाला. दर वर्सा पावसाळ्यान हें सहन करचें पडटा अशें लोक म्हणटात. रस्त्यार डांबरा परस फोंडकुलां चड, पूण कोणूच ताचेर लक्ष दिना. हे फोंडकूल पळयल्यार दिश्टी पडटा की ह्या बस स्टँडाचें कितलें परिवर्तन जाल्लेलें आसा. हांगा ही गोरवां आसा हांकां कोण पळयना. सुणी भोंवता, हे पत्रे फुटला. सकाळची म्हणल्यार हिंगा खुबशीं भुरगीं इस्कॉला वचपाक रावताय. कितें कितें जावन कोणाचे तकलेर पडलें, कोण रिस्पॉन्सिबल? हे असले गोंयचे मुखेल बस स्टँड. मुखेल बस स्टँडांची ही दशा जाल्यार गांवांतल्या बस स्टँडांची कितें परिस्थिती आसतली? बस स्टँडार मुळाव्यो साधन सुविधाच ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.